रान अधिकार कायद्याखाला जमीन मालकी हक्क दिवपाचे प्रक्रियेक वेग आयला. जमनीची पळोवणी आणि सर्वेक्षणाची जबाबदारी खाजगी संस्थेकडेन दिवपाचो निर्णय घेतला. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पुराय करपा खातीर एजन्सीक 1 वर्साची मुजत दितले. आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. रान हक्क कायद्याखाला अनुसूचित जाती जमाती आणि रानांनी राबितो करून आशिल्ल्या लोकांक जमिनींचे मालकी हक्क दिवपा खातीर सनदी वाटल्यो. ही कार्यावळ मडगांवच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयात जाली. ह्या वेळार दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी रुचिका कट्याल, आदिवासी कल्याण खात्याची संचालक त्रिवेणी वेळीप, उपजिल्लोधिकारी प्रदीप नायक, उप रान संरक्षक संतोष फडते, प्रेम कुमार आणि हेर मानेस्त हजर असले. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट राईट अँड अदर ड्वेलर एक्टा खातीर एक नोडल डिपार्टमेंट जावन आसा. 2 डिपार्टमेंट म्हणल्यारूच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेंच्या जोड पालवान आज जवळ जवळ आम्ही 27 सनद अंडर ट्रायबल फॉरेस्ट एक्टाच्या अंडर आम्ही आज प्रदान केल्ले आसा. अत्यंत एक खुशीची गोष्ट दिसली की हो जो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट जरी ताका नांव सुद्दां जर असलें जाल्यार अदर ड्वेलर्स एक्ट हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आज आमचे 2 मुसलमान भावांक सुद्दां आमी आज सांग्यावयले एक सनद इश्यू केल्ली आसा. हें कितें सांगता की हे आमचे डिपार्टमेंट जे आसात किंवा गोंय सरकार जो आसा तो शेतकार तो फक्त कष्टकरी समाज शेतकरी समाज जो आसा तो मुखार वचपा खातीर प्रयत्न करता. आणि सातत्यान गेली 4.5 वर्ष जाली हांव ह्या कलेक्टरेट ऑफिसान परत आमी सांगत आसात की जाता तितले बेगीन आमकां सनद इश्यू करपाक जाय. म्हणजे येणाऱ्या ह्या 2 महिन्या भितर ऑलमोस्ट 270 ज्यो परत सनद इश्यू करपाचे आमी डिरेक्शन दिल्ले आसात. म्हाका दिसता बाय 20th नोव्हेंबर आणि 70 सनद ज्यो आसा त्यो इश्यू जातल्यो आणि उरलेल्यो ज्यो आसात त्यो बाय डिसेंबर. हांगा एक प्रॉब्लेम आमकां जाता तो म्हळ्यारूच स्पॉट व्हेरिफिकेशन आणि DLC कमिटी लेवलाचेर एप्रुवल जाल्या नंतर डिमार्केशन जावपाक जाय. आणि त्याच्या खातीर जे सर्वेयर जे टीम जी आसा ती खूप कमी असल्या कारणान म्हाका दिसता दिसाक आमचे फक्त 2 ते 3 केसीस आमी तेजे रिव्हेरिफिकेशन करपाक शकता, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक शकता. आणि म्हणूनच हो थोडोसो डिले जाता. तरी आसतना गोंय सरकारान आज परत एकदा नवी एक एजन्सी जो आमचे सर्वे करून दितले त्याच्या खातीर अपॉइंटमेंट ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करून आता फायनान्शियल एप्रुवला खातीर ती पेंडिंग आसा. काल गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज मिटींग घेतिल्ली आसात आणि इमिडिएटली एक्सपेडाइट करून तांकांय ऑर्डर इश्यू केले नंतर हो जो रिसर्वेचो किंवा जो स्पॉट व्हेरिफिकेशनाचो जो विषय जो आसा तो सुटावो जावपा खातीर खूप मदत जातली. म्हजी इतलेंच मागणें आसा की जे ग्रामसभेक जे एप्रुवल जाय पडटा किंवा ताजे क्लियरन्स जाय पडटा ताजे बद्दल सगळ्यांनी ग्रामसभेक उपस्थित रावन उरिल्ले ज्यो क्लेम्स जे आसात त्यो एप्रुवल करून सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर धाडपा खातीर मदत करचो. आणि सरकारी पातळीचेर कितें जर आमकां जर ताका आमकां हातभार जर जाय तर डेफिनेटली आमी दिवपाचें आमी ठरलेलें आसा. गोविंद बाब ही एजन्सी अपॉइंट केल्या ना तेजी काम कितें आनी कितले टायमा भितर कंप्लीट ना ताजें काम फक्त स्पॉट व्हेरिफिकेशन आणि DLC डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जेन्ना कमिटी जेन्ना एप्रुवल करतले तेजें रिव्हेरिफिकेशन म्हळ्यार कितें थोड्याशा जाणांनी क्लेम करपा खातीर बरेचश्यो 4000+ एरिया तातूंत भितर मेन्शन केल्ले आसात. मैं कम बात करना चाहूंगी बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये सब आज का जो प्रोग्राम हो रहा है सर की वजह से हो रहा है. सर पर्सनली सर्वे के लिए हम लोगों की मीटिंग्स के लिए हर चीज के लिए फॉलो करते हैं. आज हम जो प्रोग्राम कर पा रहे हैं वो सर के ही एफर्ट्स की तरफ से हो रहे हैं. जो थोड़ी प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है कि सर्वे होने में देर हो रहे हैं उसको भी सर अपनी तरफ से और फॉलो अप करके करवाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी भी मैं आई तो सबसे पहले सर का ये सवाल था कि जो सर्वेयर और इकट्ठे होने थे उनका क्या स्टेटस है क्या नहीं है. सो आई थिंक व्हाट वी होप एंड व्हाट वी थिंक इज कि जल्दी से जल्दी और सर्वेयर्स भी आए जिससे ये काम और जल्दी स्पीड से किया जा सके, जिसकी वजह से और जैसे आप लोग आज के हमारे बेनिफिशियरीज हैं हम लोग और प्रोग्राम्स इस तरह के कर पाए. वी होप दैट दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स टू कम एंड वी प्लान टू होल्ड दीज प्रोग्राम्स एज अर्ली एज पॉसिबल.
सरकारी सर्वेक्षण विभागाकडेन हेर जबाबदाऱ्यो आशिल्ल्यान तांकां रान अधिकारी खात्याची दिसाक 2 ते 3च प्रकरणां हाताळपाक मेळटात. देखून रान अधिकार खात्या खाला सनदी दिवपाच्या कामाक वेळ लागपाक शकता. देखून सर्वेक्षणाची जबाबदारी खाजगी संस्थेकडे दिल्ल्याचें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. ज्या वेळाचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंचायत सेक्रेटरी आणि रेव्हेन्यू सेक्रेटरी जेन्ना वेळाचेर सायटीचेर वता त्या वेळाचेर ती जमीन तेंच्यांनी त्या क्लेमी भितर घातिल्ली आसा तातूंत भितर डिफरन्स येता आणि म्हणूनच अशा वेळाचेर परत रिव्हेरिफिकेशन करप हें खूब महत्वाचें आसा. नाल्यार कारण कितें जातलें जे सायडीन जे कश्टकरी शेतकरी वर्ग जो आसा तेंचे भितर कॉन्फ्लिक्ट जातलें आणि मुखार जो इश्यू जातलो तो रेज जातलो. म्हणून परत आमी जे डिस्ट्रिक्ट लेवल्ली कमिटीन तांकां कितली एरिया डिमार्केट करून दिल्ले आसात ते परत एकदा फायनल करपा खातीर म्हणजे रिड्यूस करून किंवा चड घालून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी समावेश केल्ले आसात. म्हणूनच ती एजन्सी जी आमी अपॉइंट केल्ली आसात पळय ती खूब महत्वाची आसा. नो आता जे सर्वे केले पण ती गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान केल्ले आसात कारण गव्हर्नमेंटाचे सर्वे डिपार्टमेंट जे आसा तांकां बाकीची कामां आसा. दिस इज अ एक्स्ट्रा बर्डन. 10,000 क्लेम्स ज्यो आसात पळय न्ही तांकां आमीच गव्हर्नमेंटूच डिपार्टमेंट जर रिसर्वे आनी स्पॉट व्हेरिफिकेशन जर केली न्ही जाल्यार ताका नंबर ऑफ इयर्स लागतली. आणि हे सगळे एक्सपायर्ड करपा खातीर गव्हर्नमेंट हॅज टेकन अ डिसिजन टू अपॉइंट द प्रायव्हेट एजन्सी टू रिसर्वे अँड फॉर स्पॉट व्हेरिफिकेशन. एक्चुअली खरें म्हणल्यार आमी तांकां एक वर्साचो आमी टायम दितले आणि त्याप्रमाणे कारण त्यांच्यानी आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले आसात की विदिन नो टायम म्हणजे त्यांच्यानी नंबर ऑफ त्यांचे ऑलरेडी कुमेरीची जी सर्वे जी फाटले जी केल्ली आसली ती आमी एजन्सी मार्फतूच केल्ली आशिल्ली. दॅट एक्झॅक्टली टोटल फिगर आय डोंट नो. इट इज विथ द एक्चुअली टेंडर हॅज नॉट बीन फ्लोटेड बाय मी. But tribal welfare department, it has been floated by the revenue department because survey department comes under their jurisdiction. So I don't know exactly what amount they have quoted. That if you want I will let you know later on. कुमेरी शेतीचे विषय जो आसा पळय न्ही बरेचशे जाणांक थोडेशे सनद इश्यू करपाचे उरिल्ले आसात आणि म्हाका दिसता कॅबिनेटाक सुद्दां आमगे डिस्कशन जाल्लें आसा. पण ह्या कुमेरी शेतीन म्हाका दिसता बरेचश्यो आमच्यो ज्यो आमी जर एक्सपेडायट जेन्ना आमी करताले त्या वेळाचेर बरेचशा जाणांनी कुमेरीकूय एप्लाय केल्ले आणि ह्या ट्रायबल फॉरेस्ट एक्टाकूय एप्लाय केल्ले आसा. म्हणजे त्यो एक्स्ट्रा जशें हांवें तुमकां उलोवन दाखयलेलें आसा पळय न्ही तशें जाल्लें आसा. ऑलमोस्ट आमचे 4063 केसीस जे आसात पळय न्ही त्यो आमचे स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाल्लें आसा. इट वील बी कमिंग इन टू द ग्रामसभा लेवलाचेर ग्रामसभे ते अप्रूव्ह जातल्यो आणि नंतर बाकीच्यो 50% आनी उरिल्ले आसात जवळ आनीक 6,000 सुमार केसीस जे आसात ते उरिल्ले आसात स्पॉट व्हेरिफिकेशना खातीर. एक्चुअली स्पॉट व्हेरिफिकेशन बरेच पयलू जाल्ले आशिल्ले बट ती ऑन ऑथेंटीक आशिल्ली कारण ज्या त्या वेळाचेर फॉरेस्ट जेन्ना डिमार्केशन करपाक वता त्या वेळाचेर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.